मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमच्या जिवितांत कायदे आनी नेम गरजेचे. आमचे जायते रुल्स आनी रेगुलेशनां आसात. हे कायदे कित्याक आसात? हे कायदे आसात आमचें जिवीत बरें चलोवंक, आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवितांत सगळें बरें वचोंक. इंग्लिशीन आमी म्हणटात फॉर स्मूथ फंक्शनींग. हे नेम आनी कायदे मनशांकूच केल्लेले आसात आनी मनीस आनी हे कायदे रुल्स आसात ते बराबर वचूंक जाय. दोनूय म्हत्वाचे आमकां. हे नेम आमकां पाळूंक केले ते आनी मनीस जो ते नेम पाळटा तो. पूण केन्ना केन्ना कितें जाता, आमी नेमाचेर आनी आमच्या कायद्यांचेरच चड लक्ष घालतात आनी मनशाक विसरून दितात. तेन्ना जायते आमचे जिवितांत आडखळ्यो येतात. जिवितांत सगळें खुशालकाय आसना. जिवितांत आमचें सगळें घुसपागोंडूळ जाता आनी आमी एकामेकाचो चुकी काडूंक लागतात, एकामेकाचो गुन्यांव करूंक लागतात आनी दुसऱ्यांकूच ब्लेम करीत आसतात. हांव म्हणिना आमचे नेम आमी पाळूंक नाकाय म्हणून, पाळूंक जाय. पूण जेन्ना आमी हे नेम आमचें जिवीत बरें भाशेन चलोवंक घडलेले आसात, ते नेम आमी चड तांचेर लक्ष धरून आमी दुसऱ्यांच्यो, आमच्या भावा भयणीचे जिवितांत आडखळ्यो हाडूंक चिंतात, तांच्यो गुन्यांव काडून, तांच्यो चुकी काडून, तेन्ना हे नेम सारके आसनात. आमच्या देवाकूय हें नाका. ताका जाय आमी एक दयाळ काळजाची मनशां जालोलीं. ताका नाका आमी दुसऱ्यांचो गुन्यांव काडूंक, दुसऱ्यांचे मिस्टेकां काडूंक, पूण ताका जाय आमी एक समजिकायची मनशां जालोलीं. आमच्या काळजांत आमचें काळीज एक समजिकायचें आसूंक जाय अशें आयच्या शुभ वर्तमानांत देव आमकां सगल्यांक सांगता. हेंच जेजू आयच्या वाचपांत फारिसेवांकूय म्हणटा. फारिसेव नेम आनी कायदे पाळूंक पयले, पूण ते भितरल्यान, तांच्या भितरल्यान तांचो भावार्थ बरोच आसना. ते नेम पाळटाले खरें, पूण तांच्या भितरल्यान ते दुसऱ्यांच्यो चुकी काडूंक पयले. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तांकां दिसून येता कितें, जेन्ना जेजूचे शीस ते शेतांतले कोणश्यो काडून खावंक लागले, ते रोखडेच जेजूक प्रश्न करता. आनी आमी पळयलां जेजू तांकां 2 उदाहरणां दिवन तांकां तो जबाब दिता. एक म्हणल्यार दाविदाचो. दावीद आमी जाणां जुदेवांक एक बरो म्हत्वाचो राजा, जे देवान मागलो राजा. आनी दाविदाचें कार्य, दाविदान कितें केल्लें तें ताचोच उदाहरण दिवन जेजू तांकां आज जबाब दिता. दावीद जेन्ना भुकेल्लो आसतना तो देवाच्या घरांत वचून देवाक भेटयल्ले ते पवित्र उंडे खाता. तो आनी ताचे बाराबरचे ते खातात. ते फकत नेमा प्रमाणे यादनीकूच खाताले, पूण दाविदान खाले. सो हो जबाब जेजू तांकां दिता. दुसरो म्हणल्यार तांचेंच देव मंदिरांचे यादनिकांचेंच उदाहरण जेजू तांकां दिता. जेन्ना सोनवाराच्या दिसा जायतीं कामां आसतात, जशें बोली तयार करप, उजो पेटोवपाचें तयार करप, तांचे जायतीं चाली रिती आसतात, तांचें सगळें तयार करप. सो तो जेजू तांकां त्या यादनिकांची उदाहरण दिवन हे फारिसेवांक जबाब दिता. मोगाच्या भावांनी भयणो, आमी आमच्या जिवितांत असलें जायते फावटी घडटा, पूण देवाक नाका आमी असलीं मनशां जालेलीं. कायदे आसात पाळूंक जाय, पूण ते भावार्थान, ते खालत्या मनान, दोळ्यायेन एक समजिकायचें काळीज घेवन आमी ते पाळूंक जाय. एक मोड काळीज आमच्या काळजाचें जिवीत आमी जिवंक जाय. पूण हें करूंक जाय जाल्यार आमी देवाचेरूच, जेजूचेरूच आमचें मन आनी आमचें लक्ष घालूंक गरजेचें. हे तरी आमी बरे भाशेन पाळिनात. आमी जायते फावटी मागण्या करतात, आमी दिसाक रोजार करतात, मिसा येतात. हे नेम न्हय, पूण आमी हें करूंक जाय. पूण केन्ना केन्ना आमी तें करूंक जाय म्हूण करतात.
आमी एक घोडे ओगी रावन आमी चिंतुया जेन्ना आमी आयज तीस करता आसतना देवाक नाका आमी आयज तीस केलोलो ओ कितले तीस केले कितले रितीरां केल्या ती ताका जाय ती आमी नोमानमारी म्हणटात ती भावार्थान म्हणटात एक खालत्या काळजान म्हणटात ती आमच्या बापा म्हणटात ती आमी खऱ्या विश्वासान म्हणटात वो म्हणूंक जाय म्हणून म्हणटात तशें नाका ताका जाय आमचें काळीज एक मोवाळ काळीज जेजू भाशेन काळीज जाल्लें ताका जाय आनी तो आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत सगल्यांक आपयता तर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेरूच नियाळ करुया आनी देवा लागीं मागुया आमकां एक आमकां ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आमी एक समजिकायेचीं मनशां जावंक आमकां एक समजिकायेचें काळीज दिवंक आनी आमच्या भाव भयण्याक आदार करूंक आमच्या भाव भयण्याच्या आदाराक पावूंक आनी तांचो मोग करूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी जेजूच्या मोगाचे गोवाय आमी जावंक वावरुया.